सलहेगरा विषयान शिकोवन सिराक chapter 37 verse 7 to 15. हर एक सलहगार सलह दिता, पूण थोडे जण आपल्याच फायद्या खातीर सलह दितात. कोणीय तुका सलह दितना सत्राय घे, ताचो उद्देश कितें म्हूण पयलें सोदून काड, कित्याक तो आपल्याच फायद्या विशीं चिंता जावयेत, पूण फायदो ताका कित्या मेळूंक जाय. तो तुका म्हणटलो तुजी वाट बरी, आनी उपरांत तो पयस रावन तुका कितें घडटा तें पळयतलो. जो तुजे विशीं दुबावता ताची सलह विचारिनाका. तुजो मोसोर करतल्यांत हांव तुज्यो येवजण्यो लिपोवन दवर. एका स्त्रिये कडेन तिचे प्रतिस्पर्धिनी विशयान विचारिनाका. बिनकुऱ्या कडेन झुजा विशीं, व्यापाऱ्या कडेन व्यापारा विशीं, विकते घेतल्या कडेन मोला विशीं, हिमट्या कडेन उदारपणा विशीं, निष्ठूर मनशा कडेन दयाळे विशीं, आळश्या कडेन कामा विशीं, अनियमीत वावरड्या कडेन काम सोंपोवच्या विशीं, आळशी साकरा कडेन व्हड कार्या विशीं हांचे कसलेच सलहाचेर विश्वास दवरिनाका. पूण एक मनीस आज्ञा पाळटा म्हूण तुका कळीत आसा जाल्यार तसल्या धर्मी मनशाची सलह घे. तो आनी तूं एकाच मनाची देखून तूं पडल्यार तो तुज्या दुखान भागीदार जातलो. शेवटी तुज्या अंतस्करणाची सलहेक ध्यान दी, कित्याक तुका अंतस्करणा प्रास चड विश्वासी कोण रावात. ऊंच बुरुजा वयले 7 पर्यागारा प्रास चड मनशाचे अंतस्करण ताची स्थिती विशीं खबर दिवंक शकता. पूण ह्या सगळ्या प्रास चड तुवें सताचे वटेन चलचे खातीर देवा कडेन माग.